Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कोरोनाचे दुयेंती मोठ्या प्रमाणात मेळूंक लागिल्ल्यान हुस्को मुख्यमंत्र्यान टेस्टिंग कॅपॅसिटी वाडोवपाचेर भर दिला। मंगळार सावन दिसाक 5000 टेस्ट करतले म्हूण तो सांगता। वाशिनांची मोहीम नेटान चालू आसा आनी 1.5 लाख वाशिनां आयल्यात। आम्ही टेस्टिंग फॅसिलिटीज खूप मोठ्या प्रमाणात वाढवल्या। तुम्ही कालच्यान पळयला फॅसिलिटीज वी आर क्रॉसिंग 3000 एवरी डे। ते 3000, 3200, 3000 आता तर आम्ही फुडल्या ट्यूजडेच्या इट विल गो अप टू द 5000 ऑल्सो। आम्ही टेस्टिंग फॅसिलिटीज आनीकूय मागयल्या। म्हणजे सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट आसा की सिम्पटम्स दिसना फुडें टेस्ट करून आयसोलेट जावचे। एडिशनल 1.5 lakhs वॅक्सिनेशन आयज आयली। त्या खातीर आमकां मॅक्झिमम जे अबाव 45 आवर टार्गेट इज एप्रॉक्सिमेटली 4.5 lakhs पीपल। मागीर 4.5 lakhs पीपल डोसीस आमी कंप्लीट करपाक शकले आनी ते जर जाले तर ही कॉम्प्लिकेशन जितली जाता पयली ती रिड्यूस जातली। मॅक्झिमम लोक वॅक्सिनेट केल्या उपरांत हेजेर आमी मात करपाक शकतले। कोविड ट्रिटमेंटा खातीर लागपी वखदांचो स्टॉक दिसान दीस जाहीर करात म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी मागता। ह्या वातावरणात सरकारान ताबडतोब क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की स्टॉक ऑक्सिजनाचो कितलो आसा, इंजेक्शनाचो कितलो आसा, वॅक्सिनेशनाचो कितलो आसा। ना जाल्यार थोड्या दिसां भितर तरेतरेची अफवा स्प्रेड जातल्यो आनी त्या अफवेंतल्यान आनी प्रॉब्लेमां तयार जातली। हांव सरकारा कडेन मागता की ताबडतोब तांणी एक डेली बेजिसाचेर आपल्याला स्टॉक कितें पोजिशन आसा ते सगळे प्रोजेक्ट पळोवचे। त्याच भशेन अशा ह्या परिस्थितीन भितर 10वीच्यो आनी 12वीच्यो एग्जामी घेवपाक सोदता सरकार। मागीर त्या सरकारान ताजेर परत एकदा फेरविचार करचो। मजगती उत्तर गोंय डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान कलम 144 खाला जमाव बंदीचो आदेश जारी केला। 100 जाणांची कॅपॅसिटी आशिल्ल्या सभाघरांत 50% म्हणल्यार चडांत चड 50 लोकांक बसूंक मेळटले। 100 जाणां परस मायज कॅपॅसिटी आशिल्ल्या सभाघरांत 50% ना जाल्यार चडांत चड 100 लोकांक बसूंक मेळटले। उक्त्या सुवातेर कॅपॅसिटीचे 50% वा चडांत चड 200 लोकांक जो आंकडो उणो आसा ते धरतले। नेम मोडटल्यांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या। मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सिंग पाळून कार्यावळ करची म्हूण निर्देश। पणजे पुलिसांनी कोरोना विशीं जागृती केली। मास्क घालिनाशिल्ल्यांक 200 रुपयांची फायन दिल्या। गोवा पुलिसे मार्फत तुमकां सांगपा येयल्या कोविडाचे केसी वाडत आसा दिसान दीस। सोशल डिस्टन्सिंग पाळचें, मास्काचो यूज करचो, चड गर्दी करची न्ही, नाजाल्यार दंडात्मक कारवाई जातली। 200 रुपयाची फायन भरपा पडटली तुमकां। कोविडाचे अरिश्टाक लागून म्हापशा मिलाग्रिसाचे फेस्त अंदू दबाज्यान जावचें ना। ही अंदूच्या वर्सा ही परब आमी आमच्यांनी करूंक घडची ना म्हूण ह्या दबाज्यान तरी पूण आमचे पोरबेचे मीस त्या दिसा आमी समारंभ केल्या। कोविड वाशीन घेवपाक लोकांचो प्रतिसाद वाडत आसा। शिवोले कीर्ती विद्यालयानूय वाशिनां दिवपाक सुरवात जाल्या। तितून तशे कॅज्युअलिटी असे लोक वॅक्सिन घेवन सोमते तशे मरलेले ना, तशे ते सगळो भंय निर्माण जाल्लो आसा। आनी हो टिका महोत्सव करून जितलो नंबर पळय फुडें वयतलो पळय तितल्या बेगीन आमचो देश आनी गोंय राज्य रोख मुक्त जातलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।